म्हणीत नासतना डायरेक्ट कविता हॅलो इस्टानो, जशें की तुमकां टायटलान दिसता, आयज हांव म्हज्या मोगा विशीं उलोवपाचें आसा. पळय, हांव मोगान पडलां, पूण कोणाचें काय? आमच्या मायभाशेचो. म्हज्या सासूबायन हांव ल्हानूच आसलें तेन्नासून म्हज्या काळजान कोंकणीचो मोग रिगवयलो. आगो, काजार जायनासन सासपाय हुंचो जालो गो तुगेलो. शेपाय म्हणटात तेका. कोंकणीचो मोग हा हुंय. कोंकणी उलोवपाक काय येना? माशें, तुजो आवाज रिकॉर्ड जाता हिंगा. एडिटर, मातशें कट कर हें. तोरा खंय आहलें? हां, म्हजो सासूपाय मुंबय रावतालो. सासूपाय न्हू, सॉरी, शेपाय. म्हजो शेपाय मुंबय रावतालो तेन्ना दोबितालो टावन गोवा टायम्स, सिना टायम्स, रोमादेव. ना गो, रोमा शो. सायबा, सॉरी, रोमा शो, कोंकणी एलपी रिकॉर्ड्स घेवन येताल्यो. त्यो आजून आसात आमचे कडेन. हांव ल्हानूच सावन कोंकणी कॉन्सर्टांनी भाग घेतालें. कातारां म्हणटाले. म्हाका आयज पासून उगडास आसा आनी पयलींच कातार म्हटलेलें तें मॅन विथ अ गोल्डन वॉयस आल्फ्रेड रोजाचेर पास जालो. हांव पास जालो. आमच्या घरान आमकां सगल्यांक कोंकणीचो मोग. ते उपरांत म्हज्या दाडान म्हाका कोंकणी कविता बरोवंक शिकयल्यो. त्यो कविता तो मागीर आमचे फिरगोजेचे मासिकीचेर छापूंक दितालो. तितूंतली एक कविता हांव तुमकां आतां वाचून दाखयतां. ही कविता हांवें एसएससीक आसतना बरयलेली. कविताचें नांव शेजारी. म्हणणी तुमी सगलीं आयकोन जाणा आसतलीं. शेजारी सदांच पयली, निमाणी ती सोयरी. शेजारी सदांच पयली, निमाणी ती सोयरी. मोतीन हें लोट, शेजाऱ्यांक रागोट. वायटेपण आमी सोडुया, मोगान तांकां वेंगोया. वायटेपण आमी सोडुया, मोगान तांकां वेंगोया. शेजाऱ्यांक रावल्यार बरें, फायद्याचें मात खरें. घरांत साकर काबार, शेजाऱ्यांगेर धांव मार. घरांत साकर काबार, शेजाऱ्यांगेर धांव मार. ती उलयना तर तूं फुडें सर. सदांच राव उपकारी, जा बरो शेजारी. सदांच राव उपकारी, जाव बरो शेजारी. पास जालो हे कातारा उपरांत हांवें आनीकूय कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतलो. आमचो कंप्युटर क्रॅश जालो म्हूण सांग, नाल्यार आतांच तुमकां तो व्हिडिओ दाखोवपाचें हांव. वय म्हाका उगडा आसा. तुवें एक कातार म्हटलोलें मुगो आनी तुका पयलो इनाम मेळ्ळलो. खंयचें कातार गो तें? राव, म्हाका उगडासूय येना. खंयचें गो तें? तें नांव कितें तें? परवा मरण. परवा मरण न्हू तें, पर्यावरण तें म्हणजे नेचर. झाडां, माड, जनावरां. आजचोय काल पयरू आयकलां पर्वरेक व्हडा झाड उमटायल म्हूण. ह्या दिसांनी गोंयचे दोंगर बीन कातरून विला बांदताय. ताका लागून गरमी कितू वाडल्या ती चोय. ग्लोबल वॉर्मिंग जाता थिंगा. ग्लोबल वॉर्मिंग? आय सायबा, ग्लोबल वॉर्मिंग न्हू माशें तें, ग्लोबल वॉर्मिंग तें. तुवें आनी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट केलो. व्हिडिओ पळयता ते सगळे लोक भियेतले. आनी सांकवाडे सगळीं भुतां एकठांय जायन सगळे दोंगराच्या झाडांक उजो घाल म्हूण आयकल मुगो हांवें. भुतां न्हू ती, एक डेल्ली कंपनीचें नांव तें भुतानी. आतां आमच्या गोंयांत डेल्लीकारांनी विकते घेवन इंडियेचें कॅपिटल जावपाचें आसा गोंयांत. हांव प्रायमरीक आसतना म्हाका एक कवी संमेलनान भाग घेवपाक योग मेळ्ळो. थिंगा म्हजे बारी जायत्यो वस्तू घडल्यो. जशें की तुगे दांत आदी फुडें हालतालो तो कविता म्हटल्या उपरांत ठडाक करून पडलो. आनी तूं इतू भियेलें की तुका म्हजे कवितेचें नांव म्हणपाकूच जायना जालें. तूं कितें खाडाचो युसूफ बाब शेखाक भियेलें कितें? कितें माशें तूं सगलें सांगता. एडिटर पळय म्हाका दोळे मोठे करून पळयता. एक काम कर एडिटर बाब, एक कटफट काय करनाका, आसा तशें धर, ओके? एक्चुली युसूफ बाब शेखान म्हाका बरे भशेन सांबाळलें. कविताचें नांव म्हणीन नासतना डायरेक्ट कविता स्टार्ट करपाक लायली. युसूफ बाब शेख ह्या संवसारान ना, ताच्या आत्म्याक शांती मागता. तो मुस्लीम जावन पासून ताका रोमी लिपीचो चड मोग. तर रोमी लिपी न्हूच क्रिस्तांवांची पूण सगल्या धर्माच्या लोकांची. तर तुमी आतां म्हजो व्हिडिओ पळयात. ब्रिजीत कयलो हांव 4थ्या वर्गांत शिकता. सकाळचें उठोन स्कॉलाक वयचें पडटा. भूक नासतनूय बिस्कूट पोटान फरसाण लोटता. ओगोत जायत म्हूण रस्त्याचेर धांवचें पडटा. तरी इस्कॉलाचे भितर सरतना बेलती वाजता. वर्गान मागीर शिकोवपी बेजार आमकां करता.
मोठी कोणाकार दोनान ताळे फुटसो दाखयता. एका फाटल्यान एक शिकोवपी होमवर्क करूंक दिता. मातूय चिंती नासतना आमकां थोडोय वेळ दिना खेळपाक. घरा पावतकूच माय म्हणटा लिसांव तकलेन लोट, पाय वॉचेराचेर बसून बडी हातान धरून दाखयता मूड. कोणूच सुटुरे करून सांगना खेळोंक वच तूं, पूण खेळपाचे आशेन मागीर घेवन निघता सापसाणेचो बूट. शिकपाकूच जाय आमी रिस्पेद मान जोडूंक ह्या समाजान. शिकलेले पळय कशे उजाल्ल्यात पावल्यात ह्या संवसारांत. खोशेन शिकना जाल्यार घडयेक भीक मागूंक पडत. मतलबी त्या बाजारान मागता भुरग्यांक टायम फुडें शिकप करून तुमी स्कॉलार. देव बरें करूं. वर्गात शिकोवपी करता बेजार तरी आमी शिकोवपूच जाय अशें सांगून बाय आनी आमकां दाखोवन दिलें की कोंकणी काव्याक फुडार आसा. जेन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं कोंकणी कविता बरोवपाक रस घेता तेन्ना कवितेक फुडार आसा, तो कोंकणी भाशेक फुडार आसा म्हणल्यार ही खूब बरी संतोशाची गजाल. मातशें तुवें म्हाका व्हिडिओ दाखोवपाक कित्याक लायलो? कितल्यो मिस्टेक्यो केल्या पळय हांवें. लोक कितें चिंतले? लॉस जाली बिश्टी म्हाजी. आगो तुवें आनी एक कविता म्हणलोली मुगो, गांधी जयंती दिसा हूंय गो ते सेंट्रल बार्बरीन. बार्बरीन न्हू तें मातशें. बार्बरीन कित्याक केस कातरपाक गेल्ले. सेंट्रल लायब्ररी ती. बरें तोला तो व्हिडिओ दाखयता. माझे नाव ब्रिजिट कोयलो, 5वी वर्गांत शिकता. म्हजे कवितेचे नाव महात्मा गांधी. जल्मलो महात्मा गांधी सुपुल्ल्या गांवांत. शिस्त पाळतालो मरो पर्यंत आपल्या जिवितान. भोवंक ना केन्नाच महात्मा खोट्या गोरवान. स्वतंत्रताय जोडून दिली आमच्या देश भारताक. हत्यारां पासून घेय नासतना आपल्या हातान. कातीचो बेग भायर उडयलो गाडयेंतलो, तेन्ना ताणें तीर निच्यो केलो. आवाज उबारूंक लागलो अणितीचेर, ती सोपूंक विस्वास आसलो ताका आपणाचेर. जागृतायेचे काम करूंक लागले, लोकांक सुदारपाचे काम हातान घेतले. गरजेच्यो वायट सोयो बदलूंक उडयल्यो, लोकांक ताणें रीत शिस्त शिकयल्यो. सुतकाम तशेंच बरोवपाक वाचपाक शिकयलें. स्वतंत्रतायेची बुनयाद मारूंक लागले. ताच्या ह्या महान वावराक फावो व्हड मान. आयजूय संवसारांतली सगळी पोरजां कोत्ता ताका सलाम. वेता तुय आयज ताच्या उगडासाक कोत्ता समान. एका मनशाचे तांक दाखयली महात्मान. पूण नाथुराम गोडसेन ते पोसोंक ना, तो जालो ताचो दुस्मान. देव बरें करूं. हांव सगळे आवय बापाय लागीं मागता, भुरगीं ल्हानच आसतना तांचे काळजान कोंकणीचो मोग रिगोयात. घरान कोंकणी उलोवन. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक म्हजो व्हिडिओ पळयलो म्हणून. मोग आसून दी कालीच कर गो ते. मोग आसून दी. हात फाटूच करचें पडटा, दुसरो हात म्हजो ऑक्युपायड आहा न्ही. बाय बाय.